गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त मजेत। कालचा व्हिडिओ जो आसा पळय तो जस्ट हांवें आताच एंड केला, जो तुम्ही काल पळयला, आणि आता हो सेकंड व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें आता स्टार्ट केला जस्ट। तर आयज न्ही ह्या व्हिडिओ भितर तुमच्या वांगडानी हांव एक गोवन ऑथेंटीक डिश जी आसा पळय न्हू तेजी रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करपाची आसा। ती एक अशी डिश आसता जी आयज काल न्ही खूब कमी पळोवपाक मेळटा। म्हळ्यार पयलींचो लोक जो आशिल्लो पळय न्ही तो खूब करतालो असली डिश, आणि आयज काल न्ही खूब कमी अशी पळोवपाक मेळटा। तर पयली न्ही खंयची डिश ती तुमकां सांगता, तर हांव ज्या रेसिपी बद्दल उलयता पळय न्हू ती जावन आहा तवसळी। तवसळी म्हटल्यारच तवशाची भाकरी, जी आमगेली गोवन ऑथेंटीक भाकरी जी आसा पळय न्हू, जे केक टायप आसता पळय न्ही, जो आमचो गोवन केक बी तुम्ही म्हणपाक शकता। सो ते तवसळी, ती जी तवशाची भाकरी आसा पळय न्हू त्याच्या बद्दल हांव उलयता। पयलीं न्ही खूब लोक करताली, पयलींचो लोक जो आसा पळय न्हू ते तवशाचो सिजन येयलो की ना करताली, जून तवशे जे आसता पळय न्हू ते यूज करून करता मोस्टली। आणि आता न्ही काकडी जी आसता पळय न्हू म्हळ्यार ती यूज बी करून करता। बट पयलींचो जो लोक आशिल्लो पळय न्ही तो चडसो न्ही ते जून तवशे आसता पळय न्हू तेजेच पासून ही भाकरी करताली। तर ती रेसिपी न्ही आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता इन सेन्स हांव करना, म्हाजी माली रेसिपी मान केल्ली जी हांवें शूट करून हाडल्या। लास्ट टायम जेन्ना हांव घरा गेल्लें पळय न्हू तेन्ना मान केल्ली ही ब्रेकफास्टा खातीर, जी पयले दिसा रातची मां आमची करून दवरिता आणि नेक्स्ट डे म्हटल्यार ब्रेकफास्टाक आमी खातात। तर ती रेसिपी म्हटल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करतलें। अशें म्हणल्यार लास्ट टायम जेन्ना हांव घरा गेल्लें पळय न्हू तेन्ना हांव तो शूट करून हाडलेलो व्हिडिओ, तर म्हटलें चला आयज तुमच्या वांगडा तो न्ही व्हिडिओ हांव पयलीं शेअर करता म्हणून। तर चड तुमचो टायम जो आसा पळय न्हू तो वेस्ट करिनासतना ती जी रेसिपी आसा पळय न्ही ती तुमी पयलीं पळोवन घेयात, आनी मागीर न्ही मुखाल्लें जें कितें आसा तें मागीर उलोवया। आनी एक गोश्ट तुमकां सांगपाची म्हटल्यार पयलींचो लोक जो करतालो पळय न्हू तो चुलीर करतालो, सो तेजो टेस्ट न्ही खूब डिफरंट आसतालो। म्हाजी मां बी न्ही पयलीं चुलीरच करताली, केन्ना ही भाकरी केली न्ही स्पेशल चुलीक उजो बी करून न्ही ती करताली। तर आतां कितें जाता ते चुलीन उजो करप हे ते खूब प्रॉब्लेम जाता, आनी तो एक सर्टन एज येयली की मागीर मनशाक बेजार बी येता न्ही असलो वावर घेवन बसपाक, सो ती न्ही आतां गॅसाचेरच करता। बट चुलीर करता पळय तूं एकदम मस्त जाताली, इतको घट सारको एक्झॅक्ट केक टायप जातालो। आतां जी हांवें रेसिपी शूट केल्या पळय ती मान गॅसारच केल्या। पयलीं हो व्हिडिओ पळोवन घेयात आणि मागीर जे आसा पळय न्हू तो मुखार हो व्हिडिओ कंटिन्यू करया। तर तवसळी करपाक आमी हांगासर घेतला अर्ध किलो रवो। बारीक रवो येतो न्ही ना, सजयेचो रवोय बी न्ही, आनीक सजयेचोय रवो बी न्ही, आनीक मोठो बारीक रवो बी न्ही, हो केसरी रवो जो मिडियम रवो येता पळय न्ही तो हाफ किलो घेतला। आणि मागीर हे आमी घेतला हाफ किलोच्यान मातशें कमी गोड। तुमकां जर चड गोड जाय न्ही जाल्यार तुमी हाफ किलो अशें गोड घालपाक शकता, कमी गोड जाय जाल्यार कमी घालपाचें। एक वळे सोय, म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक न्ही धाकटी वाटी अशी सोय आसतली। इल्लेशे गाजर ऑप्शनल आसा, तुमी जाय जाल्यार घालपाक शकता, ना जाल्यार ना। आनी थोडेशे न्हू हांवें हांगासर करून घेतल्या शिरण्यो, नाल्लाचे पातळ न्ही अशे स्लायस मारून घेतल्या। आणि हे हांगासर आसा तवशे, मोठे जे तवशे आसता पळय न्ही जून तवशे ते घेतला। बारीक तवशाची बी जाता न्ही, बारीक तवशाची बी जाता, बट हांगासर न्ही आमी मोठे तवशे जे आसता पळय ते खिसून घेतला। ऑलमोस्ट 2 वाटयो इतले न्ही तवशे आसा खिसलेले उदक सकट। आणि मागीर न्ही ही आसा चण्याची दाळ जी फुगोवन घेतल्या। नॉर्मल जशी आमी ओवरनायट सोक करता पळय न्ही तशी ओवरनायट सोक केल्ली ही चण्याची दाळ आसा। वो हांगासर वेलची पावडर जो टोटली ऑप्शनल आसा, तुमचे कडेन जर अवेलेबल आसा तुमी घालपाक शकता, ना जाल्यार हेजे जाग्यार न्ही हळदीचे पान टर्मरीक लीव जो येता पळय न्ही ते बी घालपाक शकता। आणि रवो जो आसा पळय न्ही हो तो फुलोवन घेवपा खातीर आमकां तूप लागतलें। अर्ध किलो रव्याक न्ही ऑलमोस्ट अदमास अशें 25 ग्राम जावं 50 ग्राम अदमासान तूप लागतलें। सो हे डालडा तूप हांगा घेतलां, गांवठी तूप घातलें न्ही जाल्यार आनी बरो टेस्ट येता। चलात तर आयची रेसिपी जी आसा पळय न्ही ते करपाक स्टार्ट करया। आनी हेजे ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार ड्राय फ्रुट्स, तर हांगासर न्ही दवरला उदक तापोवपा खातीर, सो उदक खतखतलेलें उदक जाय पडटलें आमकां हांगा। तर पयलीं न्ही आमी हो रवो तुपान फुलोवन घेवया आनी मुखाल्लो प्रोसिजर मागीर। तर हांगासर न्ही आमकां पयलीं तोप मातसो गरम करून घेवपाक जाय। तोप गरम जालो की आमी हितून मागीर तूप घालपाचें।
तूप तापलं की ना आता आमी हांगासर तूप घालपाचें. आपल्या अदमासान जे आसा पळय न्ही तूप घालून घेवपाचें. ऑलमोस्ट एक 25 ग्राम इतलें आमकां तूप लागतलें. मागीर रवो घालून तुमी पळोवपाक जाता. जर एक्स्ट्रा जाय न्ही जाल्यार आनी ऍड करपाचें. सो तर हांगासर तूप तापतकीर न्ही आमकां रवो घालपाक जाय. घाल. आणि हो रवो जो आसा पळय न्ही तो आतां आमकां हितून बरो फुलोवन घेवपाक जाय. ऑलमोस्ट एक 5 ते 7 मिनटांनी न्ही आमकां हो रवो आतां हांगासर फुलोवन घेवपाक जाय. रवो जो आसा पळय न्ही तो आमचो हांगा ऑलमोस्ट न्ही सामको फुल्लेलो आसा. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. तर आता न्ही हितून कितें घालता गे? गाजर. घाल गाजर. तर मा न्ही आतां हितून गाजर घालता. आनी तवशें केन्ना घालप? हां शिजोवपाक मागीर शिजोवपाक घालपाक. आनी दाळ बी ना? दाळ बी सगळी शिजोवपाक घालपाक. आतां गाजर आनी रवोच भाजून घेवपाचो. गाजर आनी रवोच भाजून घेवपाचो खंय. बाकी सगळें शिजोवप खंय. गाजर जे आसा पळय न्ही ते आतां हांगा रव्या वांगडा तळसून घेतला. मागीर हांगासर घालपाचें उदक. उदक जे आमी खतखतून घेतला पळय न्ही ते उदक घातलें हितून. गॅस मिडियमार करपाचो. जेन्ना रवो भाजता पळय न्हू तेन्ना रवो न्ही लो फ्लेमीचेर भाजून घेवपाचो. म्हळ्यार तुपान फुलोवन घेवपाचो. आनी मागीर उदक घातलें की ना फ्लेम जी आसा पळय न्ही ती मिडियमाचेर दवरपाची. आता न्ही आमी तितून घालपाक जाय तवशें. दरके घाल. उदक घातलें न्ही की रोखडेच तवशें घालून घेवपाचें. मान हितून घातला तर तवशें जे खिसून घेतला. तुमचे कडेन जर जून तवशें बी ना न्ही जाल्यार तुमी जी नॉर्मल काकडी मेळटा पळय न्ही मार्केटान ती काकडी बीन तासून मागीर अशें करून खिसून घालपाक जाता. तवशें घालून जातकीर दाळ म्हटल्यार जे कितें शिजपाक चड टायम लागता पळय न्ही ते पयलीं घालता. आनी सोयाबीन मागीर लास्ट. फक्त चण्याची दाळ घालप गे. आनी कसली घातल्या ना? कसली बी घातली आतां. तूर दाळ, मुगा दाळ, तूर दाळ नाल्यार चण्या दाळ. सो दाळ न्ही घालून आमी हांगासर एक 5 मिनटां शिजोवन घेतला. आतां न्ही बाकीचे जे कितें आसा पळय न्ही ते घालपाचें. पयलीं हांगासर सोय, शिन्यो बी वांगडाच घाल. सोय आनी सोयेच्यो ह्यो शिन्यो. एक्चुअली न्ही अशें ना की तुमी ह्यो शिन्यो करूनच घेवपाक जाय म्हणा. घातल्यो न्ही जाल्यार बरें लागता खावपाक. बट आमगेलो नाल्ल खोबरेल्लो तेका लागून मान ह्यो शिन्यो करून घातल्या खोबरेल्लो म्हणून. हय. आनी मागीर गोड. गोड न्ही तुमी तुमच्या अदमासान घालपाचें. साखर घातल्या जाय न्ही गे गोडा वाट्याची? ना गोडानूच बरी जाता. साखरेन बरी जायना. साखरेन बरी जायना. गोडानूच बरी जाता खंय. सो हांगासर सोय, गोड आनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट अशें मीठ. गोडाक बी खारसाण आसता सो तेका लागून न्ही मीठ मातशें घालता आसतना कमीच घालपाचें. आनी सगळें मिक्स करून घेवपाचें. उदक जें आसा पळय न्हू तें चड घालप ना. कित्याक तवशाक बी उदक आसता आनी गोडाचें बी मागीर उदक सुट्टा न्ही तेका लागून. सो उदक कितले पेले घातलेले गे तुवें अदमासान? 2? तो पक्क घालून ना ते उरलेलो. एक 3-3.5 पेले इतले न्ही मान उदक घातला हितून रव्याक. म्हळ्यार अर्दे किल रव्याक न्ही तुमी 3-3.5 पेल्याचो असो अदमास धरपाक शकता उदकाचो. सो तेजेरूच न्ही हें सगळें शिजोवन येता. आतां गोड मेल्ट जाता पळय न्ही तशें तेका आनी उदक सुटून पातळ जावपाक लागता. हय. सो हें मिक्स करून एक गोड जें आसा पळय न्ही तें मेल्ट जाये बसून आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. शिजोवन इन सेन्स हें कंटिन्युअस न्ही आमकां आतां स्टर करपाक जाय नॉन स्टॉप. नाल्यार पोनाक लागता. फ्लेम जी आसा पळय न्ही ती लो मिडियमाचेर आसा. चडय मोठें करपाचें ना. सगळें पोनाक दसून रावतलें. सो हे एक गोड मेल्ट जायसर अंदाजान एक 5 मिनटां अशें न्ही आमकां आतां शिजोवन घेवपाक जाय. तर हे पळयात चाळून न्ही म्हटल्यार गोड जें आसा पळय न्ही तें मेल्ट जालां. सगळें दाळ बी जें कितें आसा पळय न्ही ती बरी शिजल्या. तर आतां एट लास्ट जें न्ही आमी हितून वेलची पावडर घालया.
हय म्हाका बीन वेलची पावडर खूब आवडना, मोस्टली अवॉइड करता वेलची पावडर, रेरली यूज करता. म्हाक वेलची पावडर खूब लागता. पुरो घे आनी हो आतां आमी मिक्स करून घेवया. सो हे हांगा पुरो न्ही शिजलो तो, आतां लेवल कर तेका. सो आतां वेलचेचो पावडर जो आसा पळय न्ही तो बरो मिक्स जालो की ना सारकें म्हटल्यार एक लेवलाचेर अशें करून घेवपाचें सेट करून. सो हे पॅड अशे तरेन न्ही सारको सेट करून घेतला हो आमी आतां. आनी हो आतां न्ही धापून असोच घट्ट दवरपाचो, गॅस मोठो करपाचो, बारीक गॅसाचेर 5 मिनटां घट्ट धापून दवरपाचो. खंयचे ताट धापता. सो हेनी अशें करून घट्ट धापून एक 5 मिनटांनी लो फ्लेमाचेर उगडी नासतना आमी उगडी नासतना दवरपाचें अशें एक 5 मिनटां खातीर. आनी मागीर 5 मिनटां जाली उपरांत न्ही गॅस बंद करून वेट दवरप वेट दवरप खंय ना उब भायर वयता खंय तेजी. सो मान हांगा दवरला फातर बारकेलो वखद वाटपाचो. सो तो फातर दवरला आनी अशेंच न्ही आतां हें धापून दवरपाचें. आनी 5 मिनटां जातकीर न्ही गॅस बंद करून हें न्ही अशेंच थंड जायो मेरेन म्हटल्यार जेन्ना म्हटल्यार रूम टेम्परेचराचेर येयना पळय न्हू तेन्ना म्हळ्यार दवरपाचें. आतां न्ही हें आमी रातचें केलां फाल्यां सकाळीं ब्रेकफास्टाक खावपा लागून. सो हें आमी रातभर आतां अशेंच दवरतलीं आनी फाल्यां सकाळीं न्ही आमी हें कट करतलीं. मागीर फाल्यां सकाळीं कट करता पळय न्हू तेन्ना तुमकां दाखयता की कसो जाला तो. सो राती जो आमी भाकरी उकडून दवरलेली पळय न्ही ती पळयात अशी जाल्या. घट्ट जाला न्ही. काढू मग हा घट्ट. हय तर हे पळयात राती जो आमी भाकरी केल्ली पळय न्हू ती अशे तरेन केक टायप कट जाला, म्हळ्यार कट केला आमी. आनी मदले पीस जे आसता पळय न्हू ते अशे जाता पोंचान आनी ते न्ही खावपाक चड बरें लागता. तर ही पळयात तवशाची तवसळी म्हणात जावं तवशाची भाकरी जी करता पळय आमी तोपातली भाकरी ती रेडी आसा. हे पळयात अशा रितीन. सो तुमी बी एकदां ट्राय करात आनी कमेंट करून सांगात की कशी जाल्या ती. हे पळयात अशी पोनाक जी लागता पळय न्ही मदले पीस मातशे लागलेल्या भशेन जाता. जे आमी बंद करून दवरितगीर न्ही बंद करून दवरितगीर जे लागलेल्या भशेन जाता पळय न्ही ते खावपाक खूब बरें लागता. सो पळयलो न्ही तुमी व्हिडिओ, आवडली तुमकां रेसिपी, कशी असली रेसिपी तुमी ट्राय करतली न्ही. सो तुमी ट्राय करात आनी सांगात की तुमी केल्ली ही तवशाची भाकरी और तवसळी जी आसा पळय ती कशी जाली ती कमेंट करून मागीर सांगात तुमी ट्राय केली की. तर ही आशिल्ली म्हाजी माची रेसिपी म्हटल्यार मान केल्ली. एक्चुअली न्ही हांवें केन्ना इंडिविज्युअली अशी ही भाकरी बी जी आसा पळय न्ही ती ट्राय करूना. म्हटल्यार कितें जाता जेन्ना घरा वता पळय तेन्ना माक सांगलें मा तवशाची भाकरी करया गे म्हणून मा करून दिता. सो इंडिविज्युअली हांवें केन्ना हांगासर बी करूना. अशी मा करता पळय न्ही तेन्ना हांव तिका हेल्प बी करता. सो क्वॉन्टिटी एंड ऑल कशी करप सगळें खबर आसा बट हांवें केन्ना ट्राय करूना. हांव बी एक दीस ट्राय करतलें आनी मागीर सांगतलें तुमकां की हांवें स्वता केल्ली कशी जाल्या ती आनी मा करता ती कशी म्हटल्यार दोगांचो डिफरन्स कितें आसा पळय न्ही तो तुमकां एक दीस ट्राय करून मागीर सांगता. सो त्याच्या पयलीं न्ही तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात की कशी जाली ती. आय होप तुमकां ही रेसिपी जी आसा पळय न्ही ती आवडली आसतली. तर चलात आनी थोड्या वेळान मागीर मेळया. सो टायम न्ही आतां 4:20 जाला एक्झॅक्ट 4:20 आनी हांव हांगासर बसून तारक मेहता पळयतालें. जस्ट वो आयला जो आयत नाशिल्लो न्ही तो घरा कडेन तो जस्ट आयला भितर गेला चेंज करपाक आनी म्हाज्या खातीर घेवन येयला आयस्क्रीम. आयस म्हटल्यार आयस दंपर जेवपाक बी नाशिल्लो न्ही ट्रीट खंय म्हाका. सो ही आयस्क्रीम घेवन येयला. तर जस्ट न्ही हांव ही आयस्क्रीम खावन घेता तारक मेहता पळयता आनी चेंज करून मातसो आड पडटा खंय रेस्ट घेता खंय मातसो न्हीद म्हटलो सकाळच्यान टायर्ड जाला न्ही म्हणून. आनी हांव हें मातशें एन्जॉय करता. आनी हो पळयात भितर
काळोख म्हणल्यार विंडो आणि डोर बी सगळे बंद केले न्ही तर मागीर काळोख जावपाक लागता मागीर भितर काळोख जाता मच्छर येता न्ही ह्या टायमार ताका लागून न्ही विंडो डोर सगळे जे आसा पळय ते बंद करून दवरता जाल्यार मच्छर इतले इरिटेट करता की बसपाक म्हणून दिना सो ताका लागून जस्ट न्ही उदक घातलें भायर हेणें आनी भितर गेले आनी दार बंद केला च्या दिले ताका च्या पिता तो च्या पिवन घे म्हटलें ताका नाशिल्लो न्ही तो सकाळी गेल्लो जेवपाक बी आयज कांय ना आतां येयला आतांच येयला 4:00 4:15 सुमार तर येवन मातसो रेस्ट घेतले रेस्ट इन्सस न्हिदो बी ना पळय मातसो हेवटेन थोडे बसलो आनी हे उदक बिदक घालपाचें काम केलें आपणालें आनी आतां च्या पिता च्या करून दिला ब्लॅक टी सो च्या पिवन घेता खंय च्या पिवन जालें की ना हें मातशें तांकां वयर उदक घालपा लायता हें जाता शी हे पेटे बी वाज येता म्हाजो हात पावना न्ही सो हेकाच सांगचें पडटा मागीर म्हाका उदक बी घालपाक सो हे पळयात तुमकां ही एक गोश्ट दाखोवपाची आसली की हे न्हू बॉटल कॅप्स हांवें हाडून घेतल्या म्हणल्यार सगळ्यो बॉटलच्यो कॅप्स ज्यो आसा पळय न्ही ते हाडल्या हे घरा कडसून हाडलेल्यो तो तेजो न्ही म्हाका एक DIY करपाचो आसा म्हाजे कडेन बीन आसा थोड्योश्यो बट आमगे सॉफ्ट ड्रिंक बी इतलें हाडप जायना न्ही सो ताका लागून कमी घरा गेल्या तेन्ना काकी कडल्यान बी सगळ्यां कडल्यान घेवन येयल्या मा म्हणटाले आनी थोडी बॉटल्स आसा काडून दवरता म्हणून मागीर तेजी कॅप्स सो काकीन न्ही हे सगळं स्क्रॅप ते व्हरपा येता बीन तांकां दिवपाक दवरलेल्यो सो तेंचे सगळे हांवें कॅप्स ही जे आसा पळय काडून हाडल्यांचे एक DIY करता ते मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता तेन्ना करतलेच दाखयता तुमकां मागीर करता तेन्ना तांकां अजून खूब काम आसा तांकां धुवू जाय पेंटींग आसा खूब काम आसा ते मागीर करता तेन्ना दाखयता तुमकां आनी चलात तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्ही तो हांगा सायन करया आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां मेळपाक येता परत आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन टेक केअर एंड बाय बाय दिसता रे बाय बाय दिसत ना काळखान लायट बी काय पेटोवना आनी मच्छरांक लागून ताका लागून चलात तर फाल्यां मेळया सांजचे आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन बाय बाय